नमस्कार आणि येवकार. ध्यास कोंकणीच्या ह्या व्हिडिओंत तुमकां शिकूंक मेळटलें की कशे तरेन आमी आमच्या लॅपटॉप वा डेस्कटॉपाचेर कोंकणी कीबोर्ड इन्स्टॉल करप ते. सगळ्यांत पयलीं सर्च टॅब जंय आसा थंय क्लिक करून सेटिंग्स हे टायप करात. उपरांत तुमी सेटिंग्सांत क्लिक करून सेटिंग्सांत वचात. हांगा गेल्या उपरांत तुमकां दिश्टी पडटलें की फायंड अ सेटिंग अशें ऑप्शन आसा. तुमकां जर लँग्वेज सेटिंग सहज मेळना जायत जाल्यार ह्या फायंड अ सेटिंग टॅबान लँग्वेज अशें टायप करताच तुमकां लँग्वेज सेटिंग हें दिश्टी पडटलें, ताचेर क्लिक करात. क्लिक केले उपरांत तुमी ह्या पेजीर पावतले जंय तुमकां लँग्वेज सेटिंग्साचे वेगळे वेगळे फंक्शन्स आनी टूल्स दिश्टी पडटले. हांगा सकयल जर येत जाल्यार तुमकां प्रिफर्ड लँग्वेजीस हाचे सकयल दिश्टी पडटलें की एड लँग्वेजीस आनी इंग्लीश युनायटेड स्टेट्स अशें आसा. हाचो अर्थ सध्या म्हज्या लॅपटॉपाचेर इंग्लीश युनायटेड स्टेट्स हो कीबोर्ड चालू आसा, इन्स्टॉल्ड आसा. आमकां जाय तो कोंकणी कीबोर्ड. म्हणटकूच एड अ लँग्वेज आसा ताचेर क्लिक करून हांगा आमी टायप अ लँग्वेज नेम जंय बरयला थंय कोंकणी अशें बरोवया. बरयले उपरांत तुमकां कोंकणी कीबोर्डचें ऑप्शन मेळटलें, ताचेर क्लिक करात. उपरांत सकयल नेक्स्ट बटनाचेर क्लिक करात. रोखडेंच तुमकां थंय येतलें एक इन्स्टॉल बटन. ते इन्स्टॉल बटनाचेर क्लिक केले उपरांत कांय खिणा भितरूच तुमच्या लॅपटॉपाचेर, तुमच्या डेस्कटॉपाचेर कोंकणी कीबोर्ड हो इन्स्टॉल जातलो. आतां जेन्ना आमी लॅपटॉप वापरतले तेन्ना हो कोंकणी कीबोर्ड कसो वापरप तेंय तुमकां सोमतेंच दाखयता. तुमी पळयतले की हांगा सकयल टास्क बार जो आसा थंय उजवे सायडीन ENG अशें बरयल्लें आसा. ताचेर जर तुमी क्लिक करशात जाल्यार तुमकां आतां हांगा इंग्लीश आनी कोंकणी अशे दोन ऑप्शन दिश्टी पडटले. तातूंत जर कोंकणी सिलेक्ट करत जाल्यार आतां तुमच्या लॅपटॉपाचो वा तुमच्या डेस्कटॉपाचो कीबोर्ड जो आसा तो पुरायपणान कोंकणी कीबोर्ड जातलो. देखीक फायंड द सेटिंग जंय बरयलां थंय आतां हांव टायप करपाचो प्रयत्न करतां. पळयलें तुमी? थंय आतां कोंकणींतल्यान टायप जालें. अशेंच आमी खंयचेंय जर एप्लिकेशन उक्तें करत जाल्यार आमकां आतां आमचो कीबोर्ड जो आसा तो कोंकणींतल्यानूच टायप करतलो. तुमकां जर आतां परत इंग्लीश कीबोर्ड जाय आसत जाल्यार परत थंयच वचून टास्क बारान इंग्लीश क्लिक करात. तुमकां आतां परत इंग्लीश टेक्स्ट येवपाक सुरू जातलें. हो जो कीबोर्ड आमी चेंज केला, इंग्लिशांतल्यान कोंकणी कीबोर्ड आमी इन्स्टॉल केला, तो कोंकणी कीबोर्डाचे कीज जे आसा ते जर तुमकां शिकपाचे आसत जाल्यार तो कीबोर्ड असो आसता. तुमी हाचो स्क्रीनशॉट घेतल्यार जाता. इतलोच आशिल्लो हो व्हिडिओ. देव बरें करूं.